देवसुआ हो जावन आसा एक सोपुल्लो गांव जो चिंचोणच्या वाठारांत पडटा। सोयंबाच्या देण्यांनी भरलेलो शेतां भाटां दोंगरांनी आनीक माडाचे सुरोपायेन नटयलेलो हो गांव। थंयसर जायते नुस्त्याचे वोगोर आसा। नुस्तें मारून लोक आपलें पोट भरता। सरभोंवती साल नदी आसा जी अदीक गांवची सोबिताय वाडयता। लोक हांगासर शेत रोवन भरपूर पिकावळ उत्पन्न करता। व्हडली ब्रीज जावन आसा एक व्हडा म्हत्वाचो ब्रीज ह्या वाठारांत। आदल्या तेंपार थंयसर लोकांक खूब त्रास जाताले येवपाक आनी वचपाक। लोक तारेन प्रवेश करताले। आतां व्हडली ब्रीज जावन ह्या वाठाराच्या लोकांक जायतें सोंपेपण जालां। सांत आंतोन जावन आसा पात्रोन हे आमच्या गांवचे कोपेलाचो। हें कोपेल सुमार 400 वर्सां पयलीं मिशनर जेजुईत पाद्रींनी बांदलेलें। हें एक व्हडलें आमकां भाग मेवलां, कित्याक सांत आंतोन जावन आसा मिलाग्रींचो दोनी। ताची परब जुन्याची 13वीर जाता। हजारांनी लोक ताचे पांयाशी येता। मुंगडार हो दीस ताच्या मनाक भेटयलेलो आख्खे गोंयचो लोक ताका भेट दिता, दिसाचो तसोच रातचो। कोपेलाचे फुडें सांत आंतोनीचो ग्रोटो बांदलेलो आसा। थंयसर लोक येवन आपलें मागणें आनी तेस करून आपलो वेळ सारता। मागलेलो उपकार केन्नाच निर्फळ जालो ना। हेच बाबतान ताची भोगती दिसान दीस वाडत आनी चडत आसा। आमचे उदेंतीचे वाटेन चिंचोणचे गांवांत बोरोशाची माय आमकां पात्रोनेस आसा। हे इगोर्जेची इश्टापणी सुमार 18व्या शेंकड्यांत जालेली। कसलेय आकांताक सांपडल्यार आमची सायबीण माय आमकां राखता आनीक सांबाळटा। हेच बोरोशान आमचो गांवचो लोक जियेता। सप्टेंबराचे 8वीर ताची दोबाजीक परब जाता। हे इगोर्जेचे आसऱ्याकाल 7 कोपेलां आसात। ह्या वाठारांक तसोच एक फामाद कुरीस आसा। हो कुरीस भुंयनाडीचो कुरीस ह्या नांवान खूब फामाद जावन आसा। आदल्या पुर्वजांनी बांदलेलो आतां तो कुरीस नव्यान बांदून सोबीत नेटयला। निमण्या शुक्राराक हांगासर जिवे कुर्साची वाट जाता। जायतो लोक त्या दिसाक वयर दोंगराशी वेता। आदीं थंयसर वचोंक पांय वाट आसली, आतां रस्तो करून सोंपेपण जालां। चर्चीस ऑफ गोवा ड्रोन सिरीज हो आसलो 10वो व्हिडिओ।